पिसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। खंयचेंय काम करपाक लोकांचे सहकार्य म्हत्वाचें आसता, मात अडचणी येतना लोकांनी कांय प्रमाणात पाशयेस काडपाची गरज आसा। येवपी मे म्हयन्या सावन प्रियोळात 24 वरां वीज पुरवण जातली म्हण मंत्री निलेश काब्रालान उतर दिलां। शेनवारा माड्डोळा कुंकळे कवर कंडक्टराच्या कामाचो शुभारंभ जालो। ह्या वेळार थळावे आमदार मंत्री गोविंद गावडे हजर आशिल्ले। RDX गोवा खातीर माड्डोळच्यान महेंद्र गांवकर। आज फाउंडेशन स्टोनाच्या निमित्तान आम्ही आज येयल्ले आसा आणि उपस्थिती तुमची सगळ्यांनी हांगा रावलेली आसा। हे दाखोवन दिता की हे गांवान तुमची एकजूटपणाने जे आज हे काम आम्ही 11 किलोमीटर ऑलमोस्ट 18 आणि 22 किलोमीटरचे ओव्हरहेड लाईन चेंजिंग ऑफ कंडक्टर। आता चेंजिंग ऑफ कंडक्टर म्हणले कितें जालें, ते पयलींचे कंडक्टर काडटले आणि न्यू कंडक्टर कवर्ड कंडक्टर। आज कवर्ड कंडक्टराचो कॉन्सेप्ट म्हाका दिसता गोंयान ऑलमोस्ट फर्स्ट टायम येयल्लो आसा कवर्ड कंडक्टर। नॉर्मली आमचे ओपन कंडक्टर तुमकां दिसता ते ओपन आसता आणि कवर्डाचो अर्थ फक्त ताका इन्सुलेशन आसता आणि इन्सुलेशन असल्या कारणान ह्यो दोन गोष्टी जाता। एक गोष्ट जशे चुडत पडले आणि मागीर ते शॉर्ट जावन 440 जाता, हे मातशें कमी जातले। दुसरी गोष्ट जी आसा इंटरप्शन, जर बारीक जर बोडी लागून पडली जाल्यार ते लायन ट्रिप जाता, ती मातशी कमी जातली। इम्प्रुवमेंट ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे इम्प्रुवमेंट करता तेन्ना लोकांचो जो भाग आसा लायट घरांनी येवपाचो हो मातसो इम्प्रूव अराउंड 95% जातलो। आज हांव एक सांगू टेक्निकल गोष्ट सांगू सोदता की गोंयान आमी वीज म्हणजे तयार करना आणि हे आमकां खंयच्या तरी कर्नाटकाच्यान, महाराष्ट्राच्यान, छत्तीसगडाच्यान ते सायडीचे येता आणि येता तेन्ना आमकां वायरी व्हडल्यो ओडूंक पडटा। आता हे आमी वयर दिसता ते फक्त ST लायन म्हणटा 11 kV लायन, ती आमी बदलता। तेका ST लायनीक बुगी काडपाक आमकां 33 kV लायन हाडूंक पडटा। मागीर तुमकां डॉमेस्टीक जे डिस्ट्रिब्युशन ट्रान्सफॉर्मर बारीक तुमच्या घरा कडल्यान ती LT लायन आमी डिस्ट्रिब्युशन करता। आज हे ओपन कंडक्टर टू कवर्ड कंडक्टराचें काम आज जेन्ना जातलें तेन्ना लायटीचो प्रॉब्लम आसतलो की ते शटडावन घेवन त्या वायरी चेंज करूंक पडटल्यो। हे तुमकां हांव सांगता, नाल्यार आज येयले आनी रोखडें आमकां लायट ना म्हणटा लोकांक कितें जाता, कोणाक खबर ना ताका सांगूंक पडटा की हे वायरी काडटा ते दुसरी वायरी काडटा तेन्ना लायट आसची ना, हे लक्षांत दवरपाक जाय। आणि काम कंप्लीट जातरी मागीर लायटी बऱ्यो आसतल्यो। आणि हे काम करपाक हांव प्रभू बाबा आसा, तेजी टीम आसा, तांकां रिक्वेस्ट करता की बेगिना बेगीन करचे। आमचो सध्याचो पॉवर मिनिस्टर जो आसा, वीज मंत्री जो आसा, ताणी ही सूत्र ज्या वेळाचेर हातान घेतली, पर्सनली मॉनिटर करप, पर्सनली आपल्याक फोन करपाक लावप, तातूंतल्यान पर्सनली ह्या सगळ्या ऑफिसर्स जे आसात, ऍडमिनिस्ट्रेशन जे आसात, ते व्यवस्थित रित्या हाताळून ही सगळी लायट दिवपाचो दीस रात ते प्रयत्न करतात। आणि घडये म्हाका दिसता सगळ्यात सेक्रेटरीन लेट रावपी आमचे मंत्री कोण जर आसत जाल्यार ते निलेश बाब काब्राल आसात। कारण ह्या सगळ्या वीज आणि PWD म्हणजे उदक, रस्तो ही दोन अशी ह्या सरकाराची डिपार्टमेंट जी आसात, त्या डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गतल्यान आमच्या सरकाराचे काम कितें केलां ताजी सगळो भारत आमच्या वीज मंत्र्यान आपल्या खांद्याचेर घेतिल्लो आसा। आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान ज्या वेळाचेर आमी येदो व्हडलो हो प्रस्ताव ताच्या वेळाचेर मांडिल्लो आशिल्लो, इमिडिएटली ताणीन तूं वच मुखार, आपूण तुजे बरोबर आसा अशे तरेचे एक पॉझिटिव्ह उत्तर दिल्लें आशिल्लें। ताजे पयलूचो आमचो वीज मंत्री जो आशिल्लो पांडुरंग बाब मडकयकर, ताणीन ही सुरवात केल्ली आशिल्ली आणि येद्या वेळाचेर फायनान्शियल एक्सपेंडिचर सँक्शन हे सगळे काही गोष्टी ऑफिसराक आपोवन हाडून ते सगळे काही गोष्टी त्यांनी व्यवस्थित रित्या आमकां आज करून दिल्ल्यो आसात। आणि आज खुशी दिसता की 10 कोटी आणि 25 लाख रुपये खर्च करून प्रियोळ, वागुर्मे, वळवय आणि केरी ह्या 4 पंचायतीचे आम्ही हे काम आम्ही आज हातान घेतिल्लें आसा। म्हाका दिसता आमकां पूर्ण खात्री आसा काम आज सुरू जाल्लें आसा। घडये तुमकां अपेक्षा येता जी 2 म्हयन्यान हे काम कंप्लीट जायत, कारण व्हडलें काम आसा। ऑलमोस्ट 18 किलोमीटर आमकां ही सगळी लायन जी आसा ती आमकां रिप्लेस करपाची। प्रियोचे जे लोकांचो जो समस्या जी आसा, गंभीर समस्या जी आशिल्ली, ती समस्या पूर्ण करपा खातीर, तेजेर मात करपा खातीर आमी सगळे वावरतलो अशें धरुया।